मोगो पक्षान ह्या वेंचणुकेक 16 उमेदवार उबे केल्ले आनीक जे आमकां एक्सपेक्टेशन आशिल्लें ते कमी मेळ्ळे पूण पोंडा तालुक्यांतले आमचे 3 उमेदवार भरघोस मतान निवडून आयले आनी खंय खंय ज्या जाग्यार आमी फायट दिली ती फायट फक्त 150 आनी 200 मतांनी बाकीचे चार आमचे उमेदवार पडले तरी पूण मतदारांनी मोगोक ह्या फावटी खूब बरें मतदान केल्लें आसा. आतां सत्ता भाजपाची आसा आनी त्या खातीर थोडे लोक सत्ते वटेन वता पूण वेरींग प्रियोर हांगा दाखोवन दिलें की आमकां कोण लागना आमकां काम करता तोच लागता आनी त्या खातीर तांणी दामोदराक भरघोस मतां दिलीं. आमचो खांडोळेचो 200 मतांनी सीट गेलो पूण कुट्टी खांडेपार जे सावयवेऱ्या भितर आशिल्ले थंय आमचो 900 मतांनी आयलो आनी म्हाका दिसता म्हाका सुद्दां एक परत हे मेळ्ळी हे सगळे एक्टीव जाले सगळे प्रियोळ मतदारसंघात परत काम करपाची संदी ही म्हाका मेळ्ळी आनी तिचो फायदो हांव निश्चितूच घेतलो ह्या सगळ्याच्या सहकार्यान. नमस्कार. देवी म्हालसा आमची कुलदेवता मोगो पक्षाची तिका विनम्र वंदन करता, भाऊसाहेब बांदोडकराक अभिवादन करता आनी खूब म्हाका आनंद जाता कारण फोंडा महालांतले जे जिल्हा पंचायत आमी लडयताले तातूंतलो वेलिंग प्रियोळ मतदारसंघ आसा आनी तातूंत बाब दामोदर नायक भरपूर मतांनी निवडून आयले. त्या बद्दल त्याच्या पयलीं म्हणजे अभिनंदन करता आनी ताचे बरोबर तांचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा पंच सरपंच सगळे तांचेय हांव मनापासून कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता. आज म्हाका परत एकदां सांगपाक जाय की मोगो पक्षान बरें कार्य केल्ल्या कारणानूच आज आमकां 3 सीट मेळ्ळे परत. त्यानंतर 2 अपक्ष आमचे निवडून आयले लाटंबारसे आनी हरमळ ह्या भागांत आनी बाकी कडेन जे आमचे पडले ते सुद्दां अशे 240 किंवा 350 मतांनी किंवा ते पोस्टल मतां जी येता ताका लागून पडले. म्हणजे लोकांनी आमकां न्याय दिला पूण पोस्टल मतां ही सरकारी अधिकाऱ्याची मतां आसता आनी तांच्या मार्फत जी मतां पडल्या ताका लागून आमचो एक सीट गेलो आनी एक असो सीट गेलो की 200 मतांनी गेलो जो धारबांदोडो आसा कारण थंय आमी पावना. हांवें आतांच म्हटलां की आमकां जर वेळ मेळिल्लो धारबांदोडा भोंवपाक किंवा सावर्डे मतदारसंघांत वचपाक किंवा पेडणे मतदारसंघांत भोंवपाक किंवा बेतकी खांडोळा जो 200 मतांनी आयलो त्या हेका तर आमच्यो सिटाची नंबर 10 वयर वतलो आशिल्लो. आज म्हाका तरी आसतना आमी प्रत्येक गांवांत पाविल्ले आसा. मोगो पक्ष बांदपाचें ध्येय आनी धोरण आमच्या कमिटीन दवरिल्लें आसा तें पूर्ण करपा खातीर आमी सगळे ह्या कार्यकर्त्यां सकट आमी मुखार वतले. आज प्रियोळ मतदारसंघ आमच्या ह्या इलेक्शनान प्रियोळ मतदारसंघ आमच्या हातांत आयला. जवळ जवळ आमी 400 मतांनी ते 500 मतां प्रियोळ मतदारसंघात मोगो पक्षाक भारतीय जनता पक्षा पेक्षा चड पडल्या. फॉर 650 मतां चड पडल्या आनी हाचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की आमी दबाज्यान जर हेचे फुडें काम केलें आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी प्रियोळ मतदारसंघात तर आतां ते 22च्या इलेक्शनाक प्रियोळ मतदारसंघात परत एकदां मोगोचो सिंह उबो उरतलो. आनी कुर्ची खांडेपार हेतून फाटल्या फावटी आमचोच उमेदवार निवडून आयिल्लो आनी ह्याय फावटी आमकां 1000 मतां 1100 मतां चड पडून आमचो उमेदवार आयलो. ताचें अभिनंदन हांव करतां.